सावली धरणात बुडिल्ल्या कुर्डी गावातल्या श्रीस्थळ हांगसरल्या श्री सोमेश्वर देवस्थानाचो अंदू आयतार 18 मेक जावपी वर्सुकी उत्सव धरणातले उदक देवूंक नाशिल्ल्यान मुखार धुकल्ला। ते संबंधीची घोषणा सोमेश्वर उत्सव समितीन केल्या। सुमार 10 महिने उदका खाला उरता तो श्रीस्थळ कुर्डी वाटा मे महिन्यात धरणातले उदक देवले उपरांत उक्तदार येता आणि दर वर्सा मे महिन्याच्या तिसऱ्या आयतारा पहिली कुर्डी गावात रावपी सोमेश्वराचे भक्त श्रीस्थळ हांगा एकठांय येवन एक दिसाचो उत्सव मनयतात। एक दिसाचो हो उत्सव म्हळ्यार सोमेश्वर आणि ताच्या भक्तांचो एक अपूर्व असो संगम असता। धरणाक लागून विस्थापित जाल्ले आणि गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी रावपी सोमेश्वराचे सुमार 8000 भक्त तसेच कर्नाटकातल्या उत्तर कन्नड जिल्ह्यातले कुळावी व्हड संख्येन ह्या उत्सवाक हाजीर असतात। सकाळी धार्मिक विधी, सांस्कृतिक कार्यावळी आणि महाप्रसाद जावन सांजे ह्या उत्सवाचो समारोप जाता। गानात पसलिनी सर्गेस्त मोगूबाई कुर्डीकार आणि गान सरस्वती सर्गेस्त किशोरीताई आमोणकार हांची जन्मभूंय आशिल्ल्यान ह्या उत्सवाक गोयचे फामाद गायक, वादक, कलाकार येवन आपली कला सोमेश्वराक ओंपतात। अंदू उदक देविल्ल्यान सोमेश्वराचे देवूळ जरी उदका भायर आयले तरी देवळा मेरेन वचपी मुखेल रस्तो अजून उदका खाला आशिल्ल्यान आणि उदक फुडल्या 15 दिसां भितर देवपाची शक्यताय नाशिल्ल्यान 18 मेचो उत्सव मुखार धुकलपाचो निर्णय सोमेश्वर उत्सव समितीन घेतला। उत्सव मनोवप शक्य असल्यार फुडली तारीख आमी जाहीर करतले अशें उत्सव समितीच्या म्हणयाऱ्यान सांगला। सध्या देवळा कडेन वचपी रस्तो शीर कुर्डी हांगा उदका खाला आसा। ह्या उत्सवाची तयारी सुमार 15 दीस पयलीं सावन करतात। उदक देवले तरी थोड्या दिसांनी उत्सवाची तयारी करप शक्य नाशिल्ल्यान उत्सव मुखार धुकलपा बगर पर्याय ना अशें समितीच्या वांगड्यांनी सांगले। अश्योच म्हायती दिवपी बातम्यो आयकुपाक भांगरभूंयचो फेसबूक आणि ट्विटर फॉलो करपाक विसरूं नाका। ताज्यो खबरो वाचपा खातीर भेट दियात भांगरभूंय वेबसायटीर www.bhangarбуй.com तसेच भांगरभूंयच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्राईब करा।